हॅलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग अँड वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सगळी कशी आहे? बरे आहे सगळं. तुम सगळी बरे आहे म्हणून आणि आम्ही आहे बरे. आणि टाईम दाखवत तुम्हाला किती झालं जस्ट ते 12:10 झालं आहे आणि आमचं झाले टी व्ही. आणि गॅस वॉट, आज एकल्या गेली बड्डे आणि ती बड्डे म्हणा आणि कोणा गेले नाही टिंटिरी. आज मी गेली बायलेली बड्डे म्हळ्यार यांचं काय बड्डे. विश यू हॅपी बर्थडे माय वाईफ. थँक्यू. आणि फर्स्ट बर्थडे आमगे घरा रे. आणि तू सांभाळ म्हळ्यार न्ही आनी एक न्यूज दिता तुमकां. मोगान आसल्यार हितू तेंप जालो पूण आमी न्ही दोगांयनी केन्ना तेगे बड्डे बारबर मेळनाय आमी ना रे. फुडच्या बड्डे दोगांयनी बारबर मेळनाय आमी मोगान आसतना पासून. मोगान जेन्ना भोंवतालीं तेदो पासून आमी केन्ना मेळूं ना तेगे बड्डे. म्हगे बड्डे पासून म्हगे बड्डे आमी एक पाट मेळ्ळोलीं ना 2 पाट मेळ्ळे. सो आतां गोंया येयले थंय ते गोंया येयले तेदो एक पाट मेळ्ळोले आनी कुयटा एक पाट मेळ्ळो आमी दोगांयनी म्हगे बड्ड्या. आनी तेगे बड्डे म्हाका केन्ना मेळूं ना. सो फर्स्ट टायम म्हगे बड्डे तेज बारबर. आनी तेगे बड्डे म्हणजे अशें करून सेलिब्रेट करपा दोगांय गेली तेगे आनी म्हगेली फर्स्ट टायम बारबर तेगे बड्डे ना रे. सो आयचो दीस मातशें स्पेशल आमगेलो. सो आतां 12 ब्लॉग स्टार्ट केलाय आनी मागीर मुखार दाखयता तुमकां. आयचो ब्लॉग सोडी नाकाय मातशें पण ना रे. कितें आसता तुका तशें कांय सांगलें. सो ते आतां हांवें सुबितो वीश करून बेश्टो भायर येयलो वॉशरूम वच म्हूण सांगून. आनी एक्चुअली हांव वॉशरूम वचपा येयलो ना. हांवें म्हगे एक फ्रेंडा सांगून केक हाडपा लायिल्ली. सो तो म्हजो फ्रेंड केक घेवन येयलो आहा आनी तुमकां दाखयता केक हितून हाडलें. थंय केक हाडलें तेका. सो आतां राती कोडे इचोवन दिता तेका आनी उरलो मागीर. सो चोया. सो आतां रातीक पयशे दिता तेका हांव आनी हें सोंपितो आपले एड्रेस कोता चोय हांव दाखयता तुमकां. सो आतां आमी केक कट कोताय आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार आमी दोगांयनी केक कट कोताय कित्याक आतां टायम जालें. आतां सद्या टायम जालो आहा 12:15 जालें. सो आमगे सगळीं न्हिदोलीं. सो तेंकां हांवें डिस्टर्ब केलो ना. सो आतां ही केक आमी दोगांयनी कट कोताय आनी तेजे बारा मागीर फाल्यां आनी दुसरी केक कट कोतली. सो ही फर्स्ट केक तुमचे बारा. सो लेट्स डू इट. 3, 2, 1, go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Ansu. Happy birthday to you. Hey. Thank you so much. सो आतां आमी केक कट बी कोन्न जालां आमगेली आनी केक बरी आसली. हांव म्हाका जाल्यार बरी आसलेली आनी हेंचो खंयचाऱ्या हेंचो केक कशी आसली. सरप्रायज केस जाल्लो. आं बरं आसलो. खरें बरें आसलो. लज अक्कल. आनी आतां कितें कोता ड्रेस फाल घालपाचो. आतां तो फाल सकाळ मिसा घालपा ड्रेस आतां सारको येदो ना. लेस बसयत थंय आनी हांव वतय आनी सोमतो हातें हांव दवरतां भितर आनी तुमकां सोमतो मेळटा सकाळीं. गुड मॉर्निंग आनी कोडे. सो आतां तुवें टायम जाला 9 आनी ब्लॉग लास्ट स्टार्ट केलो तुमकडे चोयलो आसतलो. आनी आज आमगेले एन्चू गेली बर्थडे. सो आमी गेल्लीं पयलीं मिसा आनी हांव मिसासा येयलो. मिसासा घरा पावचनी पयलो म्हाका येयलो फोन भाडें आहा म्हूण. सो हांव गेलो भाडें मारपा आनी एन्चू म्हाका रावतालें फोटो काडपा. ते गेले फोटो काडपा लागून आनी थंय आमी गेले बर्थडे गर्ल वीथ ड्रेस दाखयता तुमकां. थिंगा राव आवय
आता इथे गेला तर रात्री फिट करताच इथे ड्रेस तर आता इथे गेला आता रेडी ते हि हि नाही का पाठी बघा पाठी ना बघा हां काय ना नो पाठी सो इथे आता टाईम झाला आहे 2 आणि ते सातवेला कळ आसलेला मातशें आड पडला आसलेलो ती आनीत पडली आनी हेंचूय आड पडा सो हेंचो आतां आनी एक हें दिता सो थंय आतां गेलें रिएक्शन सो थंय हेंचो आतां हांवें बसयला आनी रातीक दिलो तेका आनी आतां गेलो सेकेंड हें तेका तें खबर ना खबर आसतली तुमकां हांवें पयर सांगलोलें हांव केसो शुटाक गेलो कोणें शुटाक गेलो तसो आतां रेडी आहा आनी हें आतां हेंचो तें प्ले करून दाखयता मातशें हार्टसां येयलें स्टार्टिंगसा ओके गो Quer cantar moje, encia corcar, tu cabedoita. Thank you so much. काय झालं घराटा सो आतां एक ड्रीम आहली लोकांनी सावचे तेश कोन मुगेली केन्ना हे केल्ली थँक्यू फायनली ड्रीम हें जालें म्हणून Every day, आनी कितें watch me. आनी उरल्या हां तू रोडटाय म्हणून मरे लोकेश काय करू मरे हां लोकां सांगनी सो सद्या हेंचो दाखयलें हेंचो सेकंड सरप्रायज दिलो बड्डेयाचो आनी सेकंड सरप्रायज रोडलें तें पूण आसूं तेगली ड्रीम आसलोली सो तेणें म्हाका सांगतालें पूण तेका दाखोवन दिवं ना
सो ताका लागून पयलीं दिसता ताका घार पळयनी सगळी हाडपाक केली हांवें. आनी तुमी कोणा चोयलो ना जाल्यार प्लीज वचोन पयलीं म्हणजे थंय कोणा चोयलो ना जाल्यार म्हगेले हे सेम चॅनलाचे आहा सेम आहा. आनी चोय आनी सांगा कशी आहा ती. आनी बड्डे गर्ल आमी गेले आयज रडले. ओके सो चोय तुमी आनी सांगाय म्हाका कशी आहा ती आनी मुखार मेळटा तुमकां. सो आतां थंय 6:30 जालें 5 जालें आनी आतां आमी ते भायर सोदताय. आतां आमी ते कोलवा आनी कोलवा कितें वयताय तें एन्सर सांगता तुमकां. सांग मगो एन्सर ते सायडीक बसोना लज येता उलोवपाक ते. Pray for her. She's newly married. That God may bless her and keep her always happy with the part. She is married for grace, will all be pure. Blessed are you among women, blessed the fruit of your body. The Mary, blessed and protected. देवान तुझे आशीर्वाद. सो तुमकां सांगलाच हांवें कोलवा वयताय म्हूण आनी कितें तें सात सांग तुमकां. आमी येयलोलीं ऑफनेजी आनी एक्चुली आमी मेळ्ळीं सगळ्यांक ऑफनेजीन येयलोलीं हिंगा कोलवा आहा तें भुरग्यां गेले आनी ते थिंगा आहाय भुरगीं ते कितें कोत्ताय. सो मेळ्ळीं बी आमी आनी एकटें आमी सोंग म्हळें आनी रडपाक पावलोलें पूण कंट्रोल करून कितें करून रावलें तें म्हाका खबर ना. सो जालें हिंगा आमी तांकां हें घेवन येयल्लीं स्वीट घेवन येयल्लीं दिवपाक. सो तेंचे हेका आनी तुमकां सांगपा म्हळ्यार आमी आज घराको कांय केलो ना कांय सेलिब्रेशन केलो ना कित्याक आज एक सायडी फ्रायडे आनी सगल्यो आज कितें जाता लायक पुरसा वाट आसताय आज आनी आमगे घरा कडेन फ्रायडे म्हणटें अशें करून की तुका राती कडेन नायट टायम पेस कोताय. सो आमी फ्रायडे कितें अशें करून एज फ्रायडे आहल्यार आतां हें चलत न्ही. सो तेका लागून आमी फ्रायडे कांय कोन्ना अशें करून फ्रायडे आमगे सारको ड्राय डे आसता. सो तेका लागून कांय केलें ना आनी म्हाका बायले बड्डे पयलीं मेळटी फ्रायडेकू मेळ्ळी सो प्रॉब्लम ना. बट तेका सांगिल्लें केदों करूया ती ते गेली. तेका लागून आमी हिंगा येयलोलीं स्वीट घेवन. सो तांकां भुरग्यांक हांव दिया म्हणून तांकां दिलां आनी आतां आमी वयताय परत घारा चोया आतां कोडे वयता आसता कोडे देवसा वयतली रे. ओके सो आतां आमी वयताय पयलीं देवसा आनी देवसा आसा मागीर वयता आमी घारा. सो चोया आज कितल्या पावता तो घारा बीन. आतां टायम सद्या जाला 5:30 जायन गेल सो म्हाका. सो आतां ते वयताय आमी कोलवासान. आतां आमी थंय पावत येयले देवसा सेंटेंटेनी कपलाको पावत येयले आमी आनी ते हेंचो मोर चोयता. थंय आहाय थंय मोर दिसती पडयलो खबर ना दोन आहाय शेतां ते तोंड व्हडलो जालो आहा तेका लागून. पावले हिंगा म्हाका सुद्दां कपेल ओपन आहा पूण म्हाका सुद्दां फुरसा वाट कितें तरी चलता भितर खबर ना कितें तरी आहलो आसतलें. आमी गेले ते घेवन येयले रे पुरसा वाट चलत.
सो आतां आमी थंय पावल्ले देवसा आनी प्रेयर बी केला आमी आनी हिंगसा आतां तुमकां सांगता थंय फुरसा वाट की चलत म्हणून ती फुरसा वाट न्ही थिंग आसलो मुस्ता मीस सो पयलीं फुरसा वाट आसलो जाल्यार खबर ना म्हाका कित्याक लास्ट थिंगा मिसा आशिर्वाद दिता थंय तो मेळ्ळो आमकां सो तेन्ना पावले आमी मेळ्ळो म्हळ्यार तेन्ना आशिर्वाद दितालो फादर लास्ट निमाणें सो आतां प्रेयर बी केलो आनी आतां मागीर थंय परत डायरेक्ट घरा ना रे आनी वचपा जाय खबर ना आनी आयचो व्लॉग हांव हिंगा काबार कोता आनी सोजमाता तुमकां आयचो व्लॉग लायक जाला आसता म्हूण आनी जर तुमकां आयचो व्लॉग लायक जाय जाल्यार प्लीज लायक करे आनी चॅनलाचेर कोण न्यू जाल्यार प्लीज सबस्क्रायब करे सो मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन बी सेफ एंड रायट सेफ टाटा बाय बाय गुड नायट